नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. कायदे करतना विधानसभेत खोलायेन चर्चा जावंक जाय. विकसीत भारताच्यो मोखी वर्स 2030 मेरेन गाठूंक गोंयान यत्न करचो. लोकसभेचो सभापती ओम बिर्ला गोंय विधानसभेत विकसीत भारत 2047चेर उलयलो. गोंयांत विधानसभा कामकाज खंय 40 दिसां परस मायज चलता ही बरी गजाल. दरेक गजालीक उठसूट विरोध करपाचे विरोधकांच्या प्रवृत्तीचेरूय सभापतीचे बाण. मेरा आपसे एक नया निवेदन है कि हमारे विधानसभा छोटे हैं, निर्वाचन मंडल छोटे हैं, इसलिए हमारी जनता की अपेक्षाएं भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसमें प्राथमिकता क्या है, किस प्राथमिकता के आधार पर हम सबसे पहले उन प्राथमिकताओं को लेकर जितना हमारा बजट है उस बजट में हमारी प्राथमिकता तय हो और प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य तय कर उन लक्ष्यों को पूरा प्राप्त करें. विकसित भारताचे मुखी गाठपी गोंय खंय पहिले राज्य थारतले, बिर्लाक विश्वास. मेरा विश्वास भरोसा है कि हम अपने अपने क्षेत्र के अंदर सारी योजनाओं को एग्जीक्यूशन करते हुए उनके अभावों को देखते हुए एक ऐसे पैरामीटर पर पहुंच सकते हैं कि गोवा आने वाले समय के अंदर भारत में नहीं विश्व के अंदर जो हमारे एसडीजी के गोल हैं उनको 2030 के पहले लक्ष्यों को पूरा करने की संकल्प को ले. अगर हमने इस दिशा की ओर पंचायत से लेकर विधानमंडल तक चर्चा संवाद से जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया तो मैं कह सकता हूं कि 2047 में विकसित भारत के सपने को सबसे पहले गोवा करेगा. विधानसभेत कायदे करतना खोलायेन चर्चा जावंक जाय. बेठोच विरोधा खातीर विरोध सारको न्ही. लोकप्रतिनिधींनी लोकांच्या प्रश्नांची तड लावंक लक्ष घालूंक जाय. सभापतीचो विरोधकांक सल्लो. विधानमंडल हो या संसद हो, उसमें नीतियों कार्यक्रमों की आलोचना करने की जगह आजकल विरोध की नई प्रवृत्ति शुरू हुई है. सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की विशेषता है. नीतियों की आलोचना करना हमारे लोकतंत्र की विशेषता है. सदन के अंदर हम हर सरकार के एक्शन पर चर्चा करें. कानून बनाते समय हमारी लंबी चर्चा संवाद होना चाहिए. हर सरकार कानून बनाती है जनता की बेहतरीन के लिए, जनता को अधिकार देने के लिए और एक निष्पक्ष और जवाबदेही शासन के लिए. और उस समय जब कानून बने तो कानून के समय व्यापक डिबेट हो, डिटेल में डिबेट हो, चर्चा हो. जितनी चर्चा संवाद से कानून बनेंगे उतने ही बेहतरीन कानून बनेंगे और जनता का उतना ही हम अपने दायित्व को निभाते उनके जीवन को बेहतरीन करने का काम कर पाएंगे. इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे खुशी है कि गोवा विधानसभा के दिन 40 दिन से ज्यादा गोवा विधानसभा चलती है, क्योंकि हमारी चिंता यह रहती है कि आजकल विधानमंडलों की बैठकों की संख्या कम होती चली जा रही है. यह हमारा चिंता का विषय है. लेकिन गोवा छोटा राज्य होने के बाद भी यहां पर अच्छी चर्चा होती है, संवाद होती है, डिबेट होती है और डिबेट चर्चा संवाद से जो मंथन निकलता है उससे हम जनता के कल्याण की योजनाएं बनाते हैं. प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार. काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आरजी आणि आपाचो मेळून ओम बिर्लाच्या कार्यावळीचेर बहिष्कार. विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हणटा राहुल गांधीची खासदारकी ज्या पद्दतीन रद्द केल्या ताचो निषेध. विधानसभा अधिवेशन 4 सप्तकांचे तरी आसचे म्हणून बीएससी मिटिंगेत मागिल्लें. प्रस्नांच्यो जापोय टायमार दिनात म्हणून ठरवून बहिष्कार. बिल्लाची देख घेवन खंय अपात्रता याचिकांचो निकाल लावचो. The opposition plays an important role and we cannot be taken for granted today. Our leader Rahul Gandhi was also treated the same way and he was disqualified after the High Court judgment was announced. No justice was given to him. Within a day he was not allowed to present himself, but he was disqualified. So he हुकुमशाही जी चलता
ते म्हाका दिसता वी कंडेम दीस and hence we boycotted. The entire opposition decided to boycott the said function. No, see, Rahul Gandhi is one part. We had to be taken into confidence. We are MLAs here. Vidhan Sabha, now there is a monsoon session coming up. There are several queries that were raised by us. I hope the speaker, who is the custodian of the house, listens to the opposition. Last time, आमी जे BSc उलयल्ले की बाबा हे सेशन जे जाता that has to be minimum of 4 weeks or more. Also replies are not given to us within 48 hours. So all these things I feel that somewhere to stifle the voice or silence the voice of the opposition एक प्रयत्न चालला, so we condemn them. It was decided by the opposition together that we would boycott it. सभापती तवडकरान बिलाची देख घेवन खंय गोंयच्या अपात्रता याचिकांचो निकाल दिवचो. राहुल गांधी खंय 24 वरांत अपात्र केल्लो. बीजेपीक थोमणो. ऑनरेबल लोकसभा स्पिकरांनी जे इतले घायेन तरी आमगे लिडराकूय तेन्ना डिस्क्वॉलिफाय केलो. आतां डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन आमगेली पेंडींग आहा स्पिकरा कडेन. म्हाका दिसता आमगेले स्पिकरान थोडे तकले बुद्धी थोडे ज्ञान घेवचें की तेणें केस करून विदीन 24 hours डिस्क्वॉलिफाय केले. ते आमगे स्पिकरान इवन द हायकोर्ट हेज गिवन अ 3 months टायम फ्रेम टू टेक डिसिजन आमगे स्पिकरान घेयला ना. सो आज म्हाका स्पिकर आमगे लोकसभा स्पिकर येयलो तो एक बरी गोश्ट. इन दी आनी आमगेले स्पिकराक तकले थोडे मातशें एक ज्ञान घेवन ही डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन हाय ती ताबडतोब तडी लायची अशें म्हणून हांव मागतां. प्रुडंटा खातीर शिरीष कोकाकार. नवे शिक्षण धोरणाप्रमाण फाउंडेशन कोर्सा खातीर शिक्षण माध्यम भास ही प्रादेशीक भास. गोंय सरकार नवे शिक्षण धोरण 2020 मुळाव्या पावण्यार लागू करता. फाउंडेशन कोर्सा खातीर माध्यम भास ही प्रादेशीक भास मराठी वा कोंकणीच आसतली म्हणून शिक्षण संचालकान प्रुडंटाक स्पश्ट केलां. मात इंग्लिशीचोय पर्याय उक्तो दवरला. नवे शिक्षण धोरण 2020 प्रमाण फाउंडेशन पावण्यार शिक्षणाची माध्यम भास ही मायभास. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे सांगता त्या प्रमाण गोंयांत हेर राज्यांतले विद्यार्थी आसात. तांच्या भाशेचे शिक्षक दिवप खात्याक शक्य ना. सरकारान प्रादेशीक भाशा माध्यम भास म्हूण आपणावपाचो निर्णय घेतला. सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या नॉर्म्सा प्रमाणे एज फार एज पॉसिबल मदर टंग मातृभाशान शिक्षण जावपाचें अशें म्हणून आसा. पूण गोंयांत तुमी जाणा की सगळ्या भाशांचे लोक आसा. आमचे कडेन नेपाळी लोक आसा, कन्नडवाले आसतले, तामीळ आसतले, मल्याळम आसतले. हांकां टिचर तसो प्रोवायड करपाक पॉसिबल जातलें काय ना हाचो सगळो विचार करून आमी रिजनल लँग्वेज अशें म्हणलां. एज फार एज पॉसिबल कोंकणी आनी मराठी अशें आमी आमच्या डॉक्युमेंटान म्हणलां आनी तशें तें जातलें. इंग्लीश ना, कोंकणी, मराठी आनी इंग्लिशीकूय स्कोप दवरला. पूण एज फार एज पॉसिबल जशें गोंयांत चलता चडशीं स्कुलां कोंकणी आनी मराठीन चलता. प्रायमरी सद्या तशेंच आसतलें आनी थोडी इंग्लिशीनूय चलता. ताका फाटल्यान कितें तरी जर जाय तर तें एक ऑप्शन दवरलां. पूण गव्हर्मेंट फॉर्म आसा कोंकणी मराठी स्कुलां आमी एनकरेज करता. फाउंडेशनाच्या पावण्यावेल्या शाळांक अनुदान दिवपा विशीं सरकारान कसलोच निर्णय घेतिल्लो ना म्हूण शिक्षण संचालक सांगता. सध्या खात्या कडेन 620 मुळाव्यो शिक्षण संस्था नोंद आसात. तांकां इन्स्पेक्शना उपरांत मान्यताय मेळटली. खात्याचे रिकॉग्निशन मेळ्ळ्या उपरांत ह्यो संस्था अनुदानाक पात्र थारतल्यो. प्रायमरीक जो कितें ग्रांट आसा तो आसा तसो चालू उरतलो. ताज्या पयलींच्यो 3 क्लासीचो ग्रांटाचो आमी अजून पर्यंत विचार करूं ना. गव्हर्मेंटानूय ताजेर विचार करूं ना. कित्याक ग्रांट कोणाक दिता? रेकग्नायज स्कुलाक ग्रांट दिता. आतां एकूय स्कूल आमी परमीट करूं ना. पयलीं परमिशन येतलें. आतां जी चडशीं स्कुलां आसा ती कितें आसा फक्त रजिस्टर्ड आसा. तांची नोंदणी जाल्या, तांचें रेकग्निशन जावना. सो आतां आमी जे पोर्टल ओपन केला ताजेर परमिशन तांणी मागपाक जाय. आतां तें परमिशन मागपाची लास्ट डेट आमी तें एक्सटेंड करतले. सो पयलीं परमिशन जातकीर मागीर आमी इन्स्पेक्शन करतले आनी ताजेर रेकग्निशन येतलें. आनी रेकग्निशन ज्या स्कुलांक मेळटलें त्याच स्कुलांक ग्रांट दिवपाचें काय ना हो निर्णय गव्हर्मेंट घेतलो. मागीर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे नवे शिक्षण धोरणा प्रमाण फाउंडेशनाक माध्यम भास खंयची आसतली ते स्पश्ट करचे म्हूण मागिल्ले. शिक्षण खात्यान विशय क्लियर केलो.
मात बरोबर इंग्लीश शिकूय दार उक्ते. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. श्रमधाम संकल्पनेतल्यान काणकोणा बांदिल्ल्या 20 घरांच्यो चावयो लोकसभेचो सभापती ओम बिर्लाच्या हातान लावार्थींक दिल्यो. ताणें हे संकल्पने खातीर सभापती रमेश तवडकाराची तुस्त केली. 5 वर्सांत खंय 200 घरांचे टार्गेट. मुख्यमंत्र्यान श्रमधाम संकल्पनेची तोखणाय केली. 1 रुपया आनी 1 दीस काम करपी काणकोणकारांची देख घेवची म्हणून उलो. आवासहीन लोगों को मकान दे पा रहे हैं. सबने अपना अपना धन लगाया, श्रम लगाया, ईंट लगाई, पत्थर लगाया, अपने हाथों से काम किया. ये है हमारी सामूहिक संस्कृति. और इसलिए कहते हैं कि दुनिया में कितनी बड़ी आपदा आए, भारत उस आपदा चुनौतियों से निपटने में सक्षम है अपनी सामूहिक संकल्प शक्ति के कारण, सामूहिक प्रयासों के कारण. आज कष्टान अशा पद्दतीत 20 घरां उबी रावली. म्हाका दिसता तांच्यांनी केल्लो फुडलो प्रकल्प, तांचो 200 घरांचोय प्रकल्प जो आसा हो अशाच पद्दतीत पुराय जातलो हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा. रित्या काणकोणकारांक हांव सांगपाक सोदतां, रमेश तवडकर सर आसा, भिवपाची गरज ना. कारण तवडकर सरात संकल्पना म्हणजे उदरगतीचे साधन जे आसा हे आमी पळयता की सर्वांगीण विकास ह्या पुराय तालुक्याचो कसो जातलो हाजो भोवमानी सभापती यांनी स्वप्न दवरलेले आसा. कितल्याशाच शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांनी जेणे कुदळ घेवना, जेणे चिरो हातांत घेवना, ताका लेबर बाकी सगळं माना ताका आफोन काम करपाक तयार आसा. तांणी 50-100 अशे आमचे सरपंच पंच बाकी सगळ्या ऑफिसर आसून सुद्दां त्या कार्यकर्त्यांनी तकले चिरो घेतलेलो आसा. अशा तरेचे भाग्य म्हजे वाट्याक जें आयलां तशें वाटें कोणाक येवचें ना, मेळचें ना म्हणून हांव भाग्यवान समजता. आनी अशे ताकदीचे कारगेरे आसा जर जायत तर आमकां कितें अशक्य आसा? आमकां कांय अशक्य ना. त्यामुळे हांव सगळ्या म्हज्या कार्यकर्त्यांक हांव सॅल्यूट मारता. अशाच तरेचे एक धडो आमी घालून दिवया. हांव 1 आनी 2 न्ही, अशा सगळ्या असंख्य शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांमध्ये. दोतोर तुजी जर आमी साथ आसत जर जायत न्ही, वा आमी जादू करपाची धमक आमच्या कार्यकर्त्यांक आसा. गोंय सरकारान नगरसेवक नगराध्यक्षांचे मानधन अर्दावयर वाडयलें. आता सगळ्या कॅटेगरींतल्या नगरसेवकांक 18,000, नगराध्यक्षांक पालिकेच्या कॅटेगरी प्रमाण 20 ते 25,000. टक्केवारी पळयल्यार नगराध्यक्षांचें मानधन 85 ते 95% वाडलां. नगरसेवकांचें मानधन 65 ते 90% वाडलां. नगरपालिका आनी CCP मेळून आतां मानधनाचे म्हयन्याक 37,50,000 रुपया. घेवया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. 7 ते 10 वर्सां काम केल्ल्या गोवा युनिव्हर्सिटींतल्या 25 मल्टीटास्किंग स्टाफाक सरकारान अकस्मात काडून उडयले. 2003 सावनूच सरकारान युनिव्हर्सिटीची ऑटोनॉमी काबार केली. बारीक सारीक गजालींक सरकाराक विचारचें पडटा. 38 नवे MTS सरकारान घेतले. नोकर भरतीक नेम खुटयाळाक. भरती केल्ल्यांचे मेरिट लिस्ट पासून जाहीर करूं ना. काँग्रेस चल्ली विजिलन्सात. गेल्ले 12 वर्सां भाजप सरकार राज्य चलयता. हें व्यापाम हांगा लागला की काय कितें? कित्याक युनिव्हर्सिटी सारक्या संस्थेनी, इन्स्टिट्युशनान 2 चुक्यो केल्या. एक म्हणटा ते 25 तांचे कडेन MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ तांकां अकस्मात काडून उडयले. कितलीं वर्सां करताले? 7, 8, 9, 10. हातून लेबर लॉ लागता. अशें अकस्मात काडून उडोवपाक जायना. बट जेन्ना आमी रिजिस्ट्राराक विचारलें, प्रोफेसर नाडकर्णीक, तो म्हणटा सरकाराक विचार. कित्याक एक बरी युनिव्हर्सिटी जर सारकी चलतली जाल्यार सरकाराचे ताचेर कसलोच दबाव आसपाक जायना. पण ताणें एडमीट केलें की 2003 आनी हांव चिंत्तालो 2003 कोणाचो सरकार आशिल्लो? परत भाजपाचोच सरकार आशिल्लो. 2003 म्हणटा ते तांची ऑटोनॉमी ह्या सरकारान काडून उडयल्ली आसा. दुसरें 38 न्यू MTS स्टाफ ताणें पळय रिक्रुटमेंट करून घेतल्या. असो प्रिमा फेसी जर पळयशी जाल्यार देर इज अ मेजर फ्लॉ इन दीस रिक्रुटमेंट प्रोसेस. आत्तां जर तुमी मिडियान सुद्दां तांची वेबसायट उगडून पळयली जाल्यार यू वील नॉट फायंड एनी
रेफरन्स टू रिक्रुटमेंट वीच हॅज हॅपन्ड जस्ट 1 or 2 months बॅक काडून उडयले. आतां असो तांचेर आरोप आसा की 38 लोकांक ताणें भरती करून घेतली, तांचे मॅरीट लिस्ट सुद्दां डिक्लेअर करूंक ना. एके वटेन 25 जाणांक काडले, दुसरे वटेन 38 लोकांक घेतले, बट द प्रोसेस फॉलोड इज फ्लॉड. ताणें तांचे मॅरीट लिस्ट जाहीर करूंक ना. खंयचे तरी एका मिडिया हावजान जेन्ना ही बातमी छापली तेन्ना एक ताबडतोब फॉल्टी लिस्ट ताणें अपलोड केलें, ताची आमचे कडेन प्रत आसा. लोकांचो प्रवास बरो जावचो, अपघात जालोच जाल्यार चड मार लागचो न्ही. ट्रेनीक थपके बसचे न्ही म्हूण गोवा एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन ट्रेनीक LHB डबे बसयल्यात. वास्को उक्तावणाची कार्यावळ आनी ट्रेनीची पुजा जाली. रेल्वेच्या सिनियर इंजिनियरान ट्रेनीक बावटो दाखयलो. रेल्वे सेवा सुदारूंक सरकाराचे यत्न. आदल्या ट्रेनीचे डबे बदलतात गोंयच्यान सुरवात. ते कोचीस ते बदलले आसा, ते सगळे लॉन्च जातले, पूण गोंयान फर्स्ट आयज हांगच्यान लॉन्च जाता. आनी हजरत निजामुद्दीन ट्रेन जे आमकां दिश्टी पडटा ताचे सगळे डबे जे आसा रिप्लेस केल्ले आसा. पयलीं खंय हे ट्रेनीचे जेन्ना आमी खबर काडली ट्रेनीचे डबे खंय ICF डबे आसताले ते आतां खंय कन्वर्ट करून LHB डबे केले. हे LHB डब्याचे फायदे म्हणजे की आयज सद्याक जे बोगी आसा तातूंत भितर तुका स्पेस चड मेळटा, लोकांक कम्फर्टेबल ट्रॅवल चड जाता, बेटर तांकां फॅसिलिटी मेळटा. आनी हे जे डबे आसा एंटी टेलिस्कोपीक कोच म्हणटात ते, म्हणजे तातूंत भितर जेन्ना एक्सिडेंट जाता ताचो इम्पॅक्ट भरपूर कमी जाता आनी पॅसेंजराची सेफ्टी वाडटा. दुसरी गजाल म्हणटा ती हातूंत हे डब्यांनी खंय जर्क्स येना आनी जेन्ना मनीस ट्रॅवल करता ते जर्क जायनासतना लोकांक एक कम्फर्टेबल आरामदायक ट्रॅवल करूंक मेळटा. आनी तांच्यांनी गजाल जे रेल्वेन आमकां सांगिल्ली आसा की हे जे ट्रेनीन ह्या डब्यांनी आतां स्पेस चड आसतलो, लोकांक बसपाक कम्फर्टेबल जातले आनी जेन्ना कोण ट्रॅवल करतलो 3 टायर इकॉनॉमीक जे 3 टायराचे जे आमी पयशे भरताले ताच्यान इल्ले चड भरून लोकांक आतां खंय 3 टायर एसीन भोवंक मेळटले. आनी हाजे बरोबर जे आतां जे सेफ्टी आनी जे लोकांचे सुविधाचे खातीर जे एस्पेक्ट आसा सगळे चेंज जाल्ले आसा. अख्खे ट्रेनीचे डबे चेंज जाल्ले आसा. आयज आमकां दिश्टी पडून येता रूंद बोगयो आसा, लोकांक बसपाक अरेंजमेंट बरी आसा, लोकांची फॅसिलिटीज वाडलेली आसा, लोकांची सेफ्टीचे एस्पेक्ट वाडलेले आसा. वास्कोच्यान पुरड मिडिया खातीर विक्रम नायक. बार्देशांतले लायटीचे प्रस्न सोडोवंक 350 कोटींचे नवे सबस्टेशनाक टेंडर उक्तें जालां. फुडल्या 15 दिसांत टेंडर फायनल जातलें. वर्सभरात बार्देश आनी पेडणेच्यो लायटीच्यो कटकटी सुट्टल्यो म्हणून मंत्री सुदीन उलयला. लायनमॅनांक सेफ्टीच्यो गजाली खंय आदींच दिल्यात. वाळपय आनी साश्टींतल्यो लायटीच्यो कटकटी खंय रोखड्योच सुटपाच्यो आसात. आदिगांव इन्क्लुडींग बार्देस तालुका आमी 350 कोटीचे नवे सबस्टेशन टेंडर केले, काल ओपन जालां. फुडल्या 15 दिसांत टेंडर फायनल करतले आनी टोटल इम्प्रुवमेंट इन स्पेशली बार्देस तालुका आनी पेडणे तालुक्यांत तुमकां येता एका वर्सान दिसता. अंडरग्रावंड केबलींग चालू आसा न्हय, हाय टेन्शन लायन ज्यो आसा ती तुटटा. ज्यो लायनी घातल्या त्यो भाऊसाहेब बार्देकाराच्या वेळार ह्यो लायनी घातिल्ल्यो आनी त्यो लायनी आजून काडून आशिल्ल्यो. जे कंडक्टर आसा ते जुने जाल्यात, खंय खंय गाठी मारल्या, हे सगळे आमी नवे घालतात. लायनमॅन आनी लायन हेल्पर आसा हांकां सेफ्टी ग्लोव्स, सेफ्टी शूज बीन आसा, सगळे सामान आमी 30 एप्रिलाक तांचे पर्यंत पावयता. आतां प्रत्येकान लायन हेल्पर आसूं, लायनमॅन आसूं, एसिस्टंट लायनमॅन आसूं, तांणी तें यूज करपाक जाय. ही तांची ड्युटी आनी तांचे ड्युटीकडेन दवरपाक सुपरवायझर आनी आमचे इंजिनियर आसा. साश्टी आनी वाळपयचे लायटीच्यो कटकटी खंय सोडवप चल्ला. वाळपय ह्या भागांत लोकांक त्रास जाल्या आमकां खबर आसा. इंजिनियर डेली आमचो चीफ इंजिनियर थंय वचून मिटिंगो घेता आनी जे आमचे जुनियर इंजिनियर आसूं, एसिस्टंट इंजिनियर, एक्झिक्युटीव इंजिनियर हांकां कामां लायल्या. फुडले 4-5 दिसांत देर वील बी इम्प्रुवमेंट इन सालसेट, स्पेशली इन कुंकळ्ळी वेलिंग एरिया. आनी ते सगळें काम करपाक आमी ऑन कॉन्ट्रॅक्टूय दिल्ले. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. इंजिनियरींग आनी फार्मासी डिप्लोमाक ॲडमिशनां सुरू. 21 जून मेरेन अर्ज घेतले. उमेदवारांक ओरिजिनल डॉक्युमेंट, ॲडमिशन कार्डा सयत वेबसायटीर दिल्ल्या वेळापत्रका प्रमाण परवरे तंत्रीक शिक्षण खात्यान स्वता हाजीर रावचें पडटलें. मजगतीं नीट पास केल्ल्या विद्यार्थ्यांनी गोंयांत नीट बेस्ड कोर्साक प्रवेश अर्ज करूना जाल्यार रिजल्टा बरोबर 21 जून मेरेन अर्ज तंत्रीक शिक्षण खात्यान स्वता हाजीर रावन दिवपाचो. आम आदमी पार्टी गोंयांत लोकसभेचे 2 सुवातांचेर वेंचणुकेक देंवता म्हणून निश्चित. आपाचो फुडारी अमित पालेकार प्रुडंटा कडेन उलयलो.
समिती स्थापन करपाचें चल्लां. समिती थारली काय फुडें कशें कितें तें पळयतले. उमेदवारीक कितलेशेच बरे इत्सूक उमेदवार खंय संपर्कांत आसात. We are considering who should be the candidate and the right candidate. In fact, after committees from the committees झाल्या उपरांत एक डिसिजन घेतले आमी. I think another month or so complete committee formation जातले. ताच्या उपरांत मागीर लोकसभेचें डिसिजन आमी घेतले. पण आप फॉर्म आसा की ह्या फावट कंटेस्ट करतले? 100% आमकां अशें दिसपाक लागलें की आज जो पर्याय लोक सोदता लोकसभे खातीर किंवा गोंया खातीर तो आम आदमी पार्टीच्या दृश्टीन तांकां एक समोर दिसपाक लागला. आनी म्हाका दिसता एक गोंया खातीर एक विचार घेवन आमी जो फुडें सरिल्ले तो आमच्या MLAनी जें काम आमी केलां तेंय लोक पळयता. तेन्ना म्हाका खात्री आसा की ज्या तरेन आम आदमी पार्टीचो जो प्रोग्रेस चालू आसा I think there should not be any doubt that we should not contest or why should we not contest Lok Sabha elections for both the seats. कॅन्डिडेट मागीर फायनल जालें काय ते प्रोसेस चालू आसा? कितें म्हणलें? कॅन्डिडेट बी फायनल जालें काय म्हणटा? ना कॅन्डिडेट अजून फायनलायज करूना. आमचे कडेन लोक टचान आसा पण आमकां रायट कॅन्डिडेट जाय अँड वी वील डिसायड ऑन दॅट. ऑनेस्टी ऑल्सो वील बी मेन क्रायटेरिया when it comes to putting up a candidate. आनी गोंयकार पण फुडें कशें व्हरप, गोंय कशें फुडें व्हरप हो उद्देश धरून आमचो कॅन्डिडेट आमी सिलेक्ट करतले. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.